होसेयाच्या पुस्तकांतले वाचप। येया आमी सर्वेस्पराशी वसोया, कित्याक ताणें आमकां पापशिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो। ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाई बांदतलो। 2 दिसा उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो। तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यांव। वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मोन लावया। फांते येता तशें तो खरेंच येतलो, पावसा भाशेन तो येतलो। धर्ण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो। एफ्राईमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळीच्या कुपा सारको, बेगीनच नाश जातल्या दवा सारको। देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवीशी मारली। कित्याक म्हजे फर्मान उजवाडा भाशेन परजळटा। म्हाका जाय मोग, न्हय यज्ञ, देवाची वळख, न्हय होम बली। देवाचे उतार हे। सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। आपूण नितीवंत मन चिंतून आपणाचेरच फातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेसून ही वपार सांगली। एक पावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले। तांचे मदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार। फारिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुडकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय। देखून हांव तुका अर्गां दितां। हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करता। पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी फातक्याची काकूळट कर। हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो सावन आपल्या घरा फाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना। कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो। देवाचे उतार हे।